सगळी उबी रावया आणि सुरवातीचे गायन आमी गावया. तारखा ये बेगी बेगी D16 D16 पेज 106. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आजतान पवित्र सभा लागशेली तयारी करता जेजूच्या जल्माचे परबेक. आजतान आमी एके भाशेन नवें सुरू करता जेजूच्या जल्माक. कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून जेजूक आमच्या मदें घेवंक तयार जावया. तो येता तेन्ना, सरमुंडार येता तेन्ना न्यायनीत वसतली, शांती वसतली. असली भावना आपणावून आमी ह्या नातलांची परबेक तयार जावया. आनी हे मिसांत खेरीत भाशेन वांटो घेता आसतना अगुस्तीन त्रिंदाद हे आमचे बाब आसत आनी मेल्विन लॉपिस हाचे पासत आमी देवा लागीं मागुया तांकां सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक. तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमता निकलस फेर्नांदीस, शेन पेशोत, नातिबिदाद आल्मेदा तांचेय पासत मागुया देवान तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं. आज आमी सत्याग्रह हितून वांटो घेवंक ओल्ड गोवा सांत कायतानाची इगोर्जेशी वेतल्या. मागुया आमचो देश आनी आमचें सोबीत गोंय सगळे तरेच्या वायटांतली निवारूंक आनी भोव करून आमचे पुर्वजांचे आमची परंपरा आमचो इतिहास आमी सदांच राखूंक आनी सांबाळूंक. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थळान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच वार मारीक सगळ्यांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
देवा, मनशा कुळाच्या रुसणारा आनी सरवणारा, तुज्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवारीचे कुसव्यांत मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देवसैमाची आमकां भागीदारां करूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा तुज्या भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे घुमटीक तूं धरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन व एके शिवणी भाशेन दिंब्यो मोडून जमणीर सरपटून तूं उक्ट्या बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो हे पर्यंत जुदाच्या हातांतली बेतकाती कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताचे जागा मोडलो पदवेचो दांडो. कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो परजा ताच्यो आज्ञा पाडटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातालो. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सगळीं म्हणया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नियातीन तुजे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीट करूंक दितलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूंक, दोंगराचेर तांकां नियानीत मेळूं, नितीन तो दुर्बळ्यांक राखूंक आनी गरिबाच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. ताच्या काळार वचतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोरया थावन दुसऱ्या दोरया पर्यंत, न्हंयचे देगेर थावन पृथ्वीचे शिमे पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सदाकाल ताच्या नांवान व्हड जावं आनी सुर्या दोगासोर ते दोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सदोय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गार सगळीं उलया. Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi. सुरेस्पराक जय जय. भोव वर्त्या सुरेस्पराची जाणवाय तूं सगल्यो वस्तू नेटान पूण व्हडसाणीन मांडवली तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. सुरेस्पराक जय. Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi, Sorves Borazoi.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमची सव्या आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. भयणी भावांनो, आज आमी जेजूची पिळगी जेनिओलॉजी हाची खबर आयकुतल्या. तरेतरेची नांवां आनी प्रत्येक नांवांतल्यान भाग्योन मातयो आमकां सांगूंक सोदता जेजू देवाचो पूत, जेजू इतिहासांत जल्मलो आनी मनशाची पिळगेचो भागिली जालो. चितान आयकुया. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मलो पेरेज आनी झारा हांची आवय तामार, पेरेजाक जल्मलो एजरोन, एजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनाबाद, अमिनाबादाक जल्मलो नाशन, नाशनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ, ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा, दाविदाक जल्मलो सोलोमाव हाची आवय उरियाची पोतीन, सोलोमाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजफात, जोजफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो ओसियास, ओसियासाक जल्मलो जोआतम, जोआतमाक जल्मलो आकाज, आकाजाक जल्मलो एजेकियास, एजेकियासाक जल्मलो मनासे, मनासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोशियास आनी जोशियासाक जल्मलो जेकोनियस आनी ताचे भाव. हे काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियांत निर्वासीत करून व्हेली. बाबिलोनियाचे परदेसा उपरांत जेकोनियसाक जल्मलो सालतियेल, सालतियेलाक जल्मलो जरोबाबेल, जरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजूर, आजूराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो इलियाद, इलियादाक जल्मलो इलियाजार, इलियाजाराक जल्मलो मातन, मातनाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो मारियेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगल्यो मेळून अब्रामाक तान दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिळगा, दाविदातान बाबिलोनिया परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी परदेसांतावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, भाग्योंत मातयो आपलो शुभ वर्तमान सुरू करता तेन्ना तो जेजूची पिळगा सोदून काडटा, जेनिओलॉजी. आमकांय आज ही जेनिओलॉजी हो पिळगा गरजेची आमी सोदून काडटा. आमचो पाय माय, आमची शेपाय शेमाय, तांची शेपाय शेमाय, हे भशेन आमी फॅमिली ट्री म्हूण सोदून काडटा. आनी ही भाग्योन मातयो मेक्स एन एफर्ट फॉर द जेनिओलॉजी ऑफ जिजस. जुदेवांक ती एकदम म्हत्वाची आसली. आमकां गोंयकारांक पुरान ती खूब म्हत्वाची कशी आमी सोदून काडूंक सोदता. आमची एक एकल्याची पिळगी सोदून काडूंक सोदता. जायते फावटी आतां म्हजी सरनेम दा सिल्वा, दा सिल्वा खंयच्यान आयली आमी सोदून काडूंक सोदता. भाव भयणीनो, ही पिळगी जी भाग्योन मातयो आपले पयलेच आवेस्वरांत मॅथ्यू चॅप्टर 1 हातून आमकां ही नांवां दिता. कितें दाखयता? ही पिळगी बाबा भयणी बरोवशाची खुणां. हे पिळगेन हातून आनी आमचे जिविताचे पिळगेन आमकांय तरेतरेचे मनीस आसतात. आमची पिळगी हो भाग्यवंत जेजूची पिळगी हातून कोण आसात? तरेतरेचे मनीस आसात. आनी 5 अस्तरांचें नांवां आहात हांगा. वेगवेगळ्यो अस्तऱ्यो. थोडे फावटी तांचो स्वभाव बरो न्हू देखून घालता तो,
पळया दाविदाक जल्मलो सोलोमो आमी जाणो सोलोमो जावन आसा उरियाचो पूत उरियाक दावीद मारूंक लायता घेराक फुडें धाडूंक लायता तिचे बायलेचें नांव ना दाविदाक जल्मलो सोलोमो हाची आवय उरियाची पोतीण फकत नांव घालता वायफ ऑफ उरिया तरेतरेची नांवां राहाब म्हूण आहा लायक ए प्रॉस्टिट्यूट तामार म्हूण आहा स्वभाव बरो नासलो आमचेय पिळगेंत आमी जायते फावटी म्हणटा म्हजो पांयचो पांय बरो नासलो खूब सोरो पिवन मेला आमी म्हणटा हय बट स्टील आवर जिनियोलॉजी मीन्स विथ लॉट ऑफ होप दुसरे सुवातेर जायतें कितें आमच्या पुर्वजांनी बरें केलां थोडे कडेन चुकलां पूण बरें केलां तेंय आमी ओळखून घेता तिसरे सुवातेर आमची एकल्याची पिळगी आमकां कितें तरी दाखयता अभिमानाची गोश्ट दॅट वी आर फ्रॉम दीस रूट आमची मुळां पाडां आमकां उगडास करता इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो सांगतात की ही जेनियोलॉजी आमची पिळगी जावन आसा एक लायब्ररी ऑफ मेमरीज मेमोरेबल मेमरीज तुमी जाणात हे आदले करोरांत हे सगल्यांची खबर मेळटा कोय भाशेन देवान आपले पोरजेक विचून काडली कोय भाशेन देवाचेर ते आड जाले आनी तांकां मागीर निर्वाशीत केले दे वर टेकन टू बाबिलॉन थंय निर्वाशीत दे वर टेकन टू इजिप्ट दे वर इन इजिप्ट थंयचे सोडयले देवाचेर कॉल तेन्ना तांकां निर्वाशीत केले बाबिलोनियाचे पोटदेसांत ते गेले आनी ते मागीर गायन करताले बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन दे वी वेप्ट and cried remembering Zion ती म्हणूंक लागली ती गायनां तुमी थिंगा कोत्ताली ती हिंगा करात आमच्यांनी खंय करूं येता ती गायनां जी आमी थंय कोत्ताले आमी आसा वी आर स्लेव्स हाव कॅन वी सिंग द लॉर्ड सॉंग्स इन ए स्ट्रेंज लँड बाबा म्हणिनो हे सगळो जावन आसलो तांचो इतिहास दुसरे सुवातेर कितें दाखयता पिळगी आयचे शुभ वर्तमानांतली that Jesus is a historical person इतिहासान जल्मलो आमचे सारकेलो जालो आमकां देवा सारकेली करूं आमच्या जिविताचे वाटेर तो आमचो सांगाती जालो गॉड इज नॉट समथींग अप इन द एअर गॉड इज टेंजिबल आमचो देव आमचे बराबर आसा इमॅन्युएल देखून नातालांची परब म्हणजे इमॅन्युएल गॉड विथ अस आनी देखून बाबा म्हणून ही पिळगी जी आमी आतां आयकल्या जायतीं नांवां आयकल्यात ती नांवां आमकां कितें दाखयतात जेजू was a historical person and he is accompanying us in our history आमचे जिविताचे इतिहासान तो आमचो भागेली he is not somebody foreign to what we are undergoing आमी जे कितें भोगता जिविताची वाट चलता तातून जेजू आमची वाटेचो सांगाती देखून काय बरो आमचो विशय जावन आसा ऑफ दीस पास्टरल इयर आमचेशी राव सो जेजू आमचो सांगात करून आसा देखून तुमी सुरवातीच्या जमात प्रार्थनांत आयकलां तुवें मनीस सैम घेतलें मनशा सैमाचो तूं जालो आंकवार मरेचे कुशव्यान जल्मलो आमकां देवा सैमाची करूंक देखून इतिहासांत आयलो आमकां सासणीक जिवितांत भितर घेवं भाव भयणीनो हें जावन आसा कारण ही आमची पिळगी जेजूची पिळगी आनी आमची पिळगी खुशाल जावया आयज आमी जेजूची पिळगीचे नियाळ करता आसतना दे आर नॉट जस्ट नेम्स ईच वन गिव्स अस टायम फॉर रिफ्लेक्शन एक नांव काय बरें पळय
जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत, अब्रामाचो पूत. आनी जेन्ना जुदेव लोकांनी वाचले जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत, ते खुशाल जाले. That means Jesus was part of their history, or part of their struggles, part of their victory, part of their journey towards God. म्हणटूच आज आमी दाविदाचे संस्थेंतल्यान आयल्या, आमी अब्रामाचे पूत धुवो, जेजूंत हें सगळे पिळगी आमकांय लागता. देखून बाबा मडिनो उर्बेन आनी उमेदीन आनी खुशालकाय जेजूच्या येण्याक, जेजूची परबेक आमी तयार जाता आसतना आमकांय देवान ही पिळगी दिल्ली आसा. हांगा तुमकां बू करून ताळगांवकारांक जायते फावटी तुमी अभिमान घेतात, तुमी अभिमान घेतात तुमच्या सरनेमान. आमी विएगस, आमी लुईस, आमी ही, आमी ती म्हणून. तातूंतल्यान बेश्टी भायली उर्बा न्हय, पूण इतिहासीक उर्बा, भावार्थाची उर्बा ही नदर आसूंक जाय. नॉट जस्ट बिकॉज वी हॅपन टू बी, नो, there would serve no purpose, but we are part of this history. Just like Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Pro. हेंच कितें बाबा म्हणिनो जुदेव लोकांक जाय आसलें. आमच्या जिवितांत असलो इतिहास आसा, बरो इतिहास, उगडासाचो इतिहास. हो उगडास धरून आमी जेजूच्या येण्याची वाट पळोवया. सर्वेस्परा देवा बेटोनिंग आमी गायन गावया. C30 पान 40 C32 पेज 42. Sorvespora deva svigar con vedere ya soria uliace vive tu kamanta toshiko ebede kata suku kamche yadri kovidutra बळी भावनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या येण्याची वाट पळयत आसतना जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानान तूं दिताय ते सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां फाव जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादिनी पोरगुटले. उतरा परत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमच्या मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौदोरपरां सांगाती
तुझे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नवी येता ताका सोय उंचुर्गीन तुका सोय सोय बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपली कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काह सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमडीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तुज्या पुताची येण्याची वाट पळोवन रावतल्यांची आपआपल्या घरात रावून ह्या मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बाप्पा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टालमीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सुराखंतांतली वाटाय कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन चांगमडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक आमेन जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कोर
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी असतो जेजू दाविदाचो पूत अब्रामाचो पूत आमचो सोरवंडार इश्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताचे जेवणां दादा मांडू घेतली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू मोच्या देवा जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया D17 पान 5 D17 पेज 56
प्रार्थूया. प्रिय बाप्पा, तुझ्या देण्यान आमी दादोशी जालो. तुजो पूत स्वर्गार तावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक परजोडीत दिवट्या पोरी आमी जावच्याक ओत्रेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असले ओत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. बाबा बुडीनो, आज 17 तारीख आज आमकां दीस भेटिल्लो आसा. आमी ओल्ड गोवा वेतले. आमी कांय अरेंजमेंट करूंक ना मोटरां बासींचो. आमी सगलीं पूण येवया, वेळ घेवया. थोडो वगत थंय रावन आमची सॉलिडॅरिटी सेव ओल्ड गोवा ह्या चळवळीक दिवया. कित्याक जायतें थंय जावचें आसा, जावं येता. ताका लागून आमचो हुस्को ह्या जाग्याक जंय फ्रांसीस शावियर हाचे रॅलिक्स आसात आमी दाखोवया. फाल्यां आमची सान फ्रांसीस शाविराची परब केरांत. पयले मीस 7:30, दुसरे मीस 9:30. 9:30 मिसार फादर रोमियो गुदीन, डायरेक्टर ऑफ कॅथेकॅटिकल सेंटर, देवाचें उतर पुरगोटूंक आमचे बरोबर आसतलो. सांजे आमचे स्टेजीचेर तियात्र आसा, ताचें नांव PA. एक जॉर्ज फेर्नांदीस म्हणून आमचो बरो मनीस, बरो भुरगो दादलो वा ताजो हॉबी ती. तो तियात्र आमचे माचयेर हाडटा आनी प्रोफेशनल कलाकार तातूंत आहात. तुमी वांटो घेवचो सगल्यांनी. मागीर घरा वयता आसतना कळटलें आमकां वॉट इज द मिनींग ऑफ PA. म्हणटच आमी वेळ काडून येवंक आनी सगल्या केरांत नोमशीन वाड्यांतल्या भाव भयणां लागीं आमी तेजी परबेंत वांटो घेवंक येवया. देखून फकत 100 रुपया तिकेट दवरल्या. तिकेट ना जाल्यार देखून येयात. आमी सगळीं एक फामील कशी थोडो वगत हांगा आमी सारुया. आयतारा दिसाक आमच्या विश साहेबान उलो केला. एक केरीत आमचें आयतारा दिसाचें कलेक्शन कम्युनियो इंडिया ताचे पासत वेतलें. कम्युनियो इंडिया म्हळ्यार आख्ख्या भारत देशांत जायते मिशनरी वावर चालू आसात आनी हे वावरा खातीर आख्खे इंडियेक जे कितें ह्या फाल्यांच्या आयताराक एकठांय करतात ते बीश साहेबांच्या CCBI हातून वावराक वेतले. जायते इंडियेचे गांव आसात जंय मिशनर वावुरतात. तांकां कांय ना, हॉस्पिटलां नात, शाळा नात, जायते फावटी लोकांक घरां नात. आमच्या बीश साहेबांनी थाराव घेतलो एक कलेक्शन करूं आख्खे इंडियेक. आनी इट इज कॉल्ड मिसियो कम्युनियो इंडिया. कम्युनियो इंडिया. कम्युनियो इंडिया म्हळ्यार आमी सगळीं भारतांत देशांतली एक फामील आमची आदार. मिसांवाच्या आयताराक आमी कलेक्शन करता तें रोमाक वेता. सगळें गोंयच्या पुरान सगळें थंय वेता. म्हणटच भारताच्या देशांतल्या लोकांक कसलो आदार मेळना. ताका लागून भारताच्या बीश साहेबांनी येवजिल्लें कम्युनियो इंडिया हें एक निधी एकठांय करूंक. कम्युनियो इंडिया म्हणून जंय जंय गरज आसा ह्या दुडवांची बीश साहेब थारायतात. ह्या आयताराक 19th of December, one Sunday of Advent, 19th of December, कम्युनियो इंडिया हाचे खातीर आमी आमची निधी धाडून दितलो. अदीक तांचे सवे आमी ह्या वावराक उदार जावया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार आमचे मोदें देवून तुये शेवटाचें गायन गावया. G1 पान 9 आनी 7. G1 पेज 97. Immanuel, आमचे मोदें देवून तुये. Immanuel,
sagyar galunk tuye, sasnan sangai givung tuye, sogle sagyar galunk tuye. Immanuel, Immanuel, amche madet devut tuye. Immanuel, Immanuel, amche madet devut